नितळ गोयचे स्वप्न दाखोवपी आमचे गोय सरकार म्हाका दिसता गोय सरकाराचे काय खाते जे चलता थंयसरूच नितळ दवरपाक विसरले आसतले। आमी सध्या आसा जे श्रमशक्ती भवन आसा ताच्या फाटल्यान आमी तुमी पळोवपाक शकता ज्या तरेन हांगासर सिवरेजीचे जे कंडिशन जाल्ले आसा, जे उदक भायर सोडलें आसा आनी हे दिसान दीस चल्लेले आसा। आमी हांगासर जे लोक येवपी तांचे कडेन उलयले, हांगासर पार्क करता गाडी तांचे कडेन उलयले जाल्यार हे खूब दीस जाले अशेंच चल्लां। तुमी हांगासर हांव कॅमेरामॅनाक सांगपाक सोदता की मातशें हांगासर सायडीक पॅन करून जे कितें हांगासर चल्लां आमी खुबशे फावटी म्हणटा की स्वच्छता दवरपाक जाय, नितळ दवरपाक जाय। गव्हर्मेंट हाजेर फोकस करता, कितलेशेच पयशे आमचे मोडटा, पूण ते पयशे मोडटा ते सारके मोडटा काय हाजो म्हाका दिसता एक दुबाव सद्याक लागता। आमी सद्या फाटल्यान उबे आसा आनी तुमी फुडें सुद्दां पळोवपाक शकता ज्या रितीन हांगासर कंडिशन जळारां जावपाची हांगासर इतले 100% कंडिशन हांगासर तशेंच आसा की हांगा जावपाक शकता। आनी हेचे न्ही तुमी पळोवपाक शकता जे सिवरेजीचे हांगासर उदक सोडलें वता। हांव मातसो फुडें वचून तुमकां दाखोवपाक सोदता ज्या तरेन सिवरेजीचे हांगासर तुमी पळोवपाक शकता ज्या तरेन पायपाचें उदक हांगासर सकयल डायरेक्ट हांगासरूच सोडटात आनी ज्या रितीन हांगासर जी वास हांगासर मारता त्या कंडिशनान हांगासर उबो रावप शक्य ना। आनी तातूंत हे सगळे लोक डेली हांगासर ट्रॅवल करता, आमकां चलोंक हांगासर जायना। आनी हे जे कंडिशन तुमी पळोवपाक शकता इतले वायट कंडिशन आसा हे श्रमशक्ती भवनाच्या फाटल्यान जे आमच्या पणजेन सगळ्यान महत्वाची बिल्डींग आसा। हांगासर आधार कार्ड सारकिले जी सेवा आसा ती पुरयली वता आनी ताज्या भायर कितल्योश्योच मोर दॅन 14 ऑफिसीस गव्हर्मेंट जे ऑफिसीस हांगासर आसा, तशेंच हांगासर चिल्ड्रन्स कोर्ट आसा, तशेंच बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी ज्यो महत्वाची खाती आसात ती श्रमशक्ती भवनान हांगासर आसा। आनी त्या फाटभुंयेचेर त्या बिल्डिंगेच्या फाटल्यान अशा तरेचो जो जे सिवरेज सोडलेली आसा आनी आयची न्ही कितलेशेच दीस जाले हांगासर चलता। एक गोष्ट आमकां आयकपाक आयली की एक सीएमाचे जे चीफ मिनिस्टर आसा तांचे फंक्शन जावपाचें आसा आनी त्या खातीर नितळ करपाचें काम जेन्ना हांगासर घेतले कांय गोष्टी नितळ करपाचे आनी सीएम येता म्हणून नितळ करप म्हणजे सादारण मनशांक वालर ना। हांगासर जायत्यो गोष्टी नितळ करपाक घेतले अशें आमकां आयकपाक आयलें बिकॉज सीएम हांगासर कांय दिसांनी येवपाचो आसा, एक फंक्शन आसा म्हणून। पूण हे कितले सिरियस गोश्ट आसा, हांगासर कसले जी दुयेंसां आसा ती पातळपाक शकता, 100% पातळपाक शकता। कारण ज्या तरेचें उदक हांगासर आमी पळयता तें उदक इतलें डेंजर आसा हांगासर एक 2 मिनटां सादारण मनीस उबो रावूंक शकतो ना, इतलो वास मारता हांगासर। जाल्यार हे हेल्थ ऑथॉरिटीज म्हणा किंवा बाकीचे जे ऑथॉरिटीज आसा ते करता कितें हाजो एक मोठो प्रश्न आसा। हांव तांकां जे हांगासर कम्युटर्स आसा ते सुद्दां कशे रितीन गाडयो काडटा ते तुमी पळोवपाक शकता। खुबशे कम्युटर्स हांगासर येता, जे पब्लीक येता हांगासर सुद्दां जायती गव्हर्मेंट कामां, जायती गव्हर्मेंट ऑफिसीस हांगासर येता, त्या खातीर कामां करपाक हांगासर येता। तांचें कितें सगळ्यांचे हेल्थ रिस्कार आसा सद्या आनी ते सुद्दां गव्हर्मेंट सांगता की नितळ गोंय, स्वच्छ भारत नितळ गोंयचे कितलेशेच दावे केले पूण आयज आमी पळयता हे दावे सगळे फेल गेल्ले वता। आनी हाज्या खातीर जे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा तशेंच जे श्रमशक्तीचे ऑथॉरिटीज आसा ते रिस्पॉन्सिबल आसा। कारण ते डेली हांगासर ट्रॅवल करता पूण तांकां दिसना, काय दोळे धांपता, ही एक मोठी गोष्ट आसा। दिसना काय दोळे धांपतात जाल्यार ही खूब सिरियस गोष्ट आसा। हाजेर जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ताजेर पयली कारवाय जावपाक जाय की इतले ते उरले कशे। ही आयज आनी कालची तुमकां दिश्टी पडटा, हे आयज आनी कालची गोष्ट न्ही, ही कोणूय सांगूं शकता हांगासर येत जाल्यार। ही खूब दीस जाले चलता आनी हाजेर खऱ्यांनीच एक्शन जावपाक जाय आनी तेजे जे हांगासरले लोक आसा जे काम करता तांकां न्याय मेळप भरपूर गरजेचें आसा। एक खाशेलो रिपोर्ट आमी घेवन येता तुमच्या मुखार।